बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूळ तुमचे सोबे हे आसू. मोगाल भयणी भावांनो, 9 दिसांची लांबीक तयारी केल्या उपरांत आयज खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आमच्या आस्कारणीची लुटी सायबिणीची दोबाजीक परब व्हडा खुशालकायेन समोर उमटा. आयज हे पोरबे सोमयार आमचो विशय जावन आसा बोरवासो आमकां फटयना असल्या भावाटान लुटी सायबीण माय जियेली आमकांय जियोंक ती शिकयता. बोरवासो म्हणल्यार फुडाराक कितें तरी बरें येतलें ही आशा दवरून जियोप. 33वें स्तोन वोड 1 अशें म्हणटा. सर्वेस्परा सोवे काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावया. खरेंच जी कोण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सदां बोरवाशान बोलोली मनशां जातात. जशें उदकाक आनी साऱ्या विणेन एक झाड जिवें उरोंक शकना, तशेंच देवा विणेन आमच्या जिविताक दिशा ना, बोरवासो ना. आंकवार मारिया बोरवाशान जियेतलो आसतलो. तरेकवार जिविताच्या गणितान आनी अडचण्यामध्ये निराशी जायनासतना पूण परतेंच जाल्यार देवाच्या आदारान सगळे काळजीदारपणान फुडें करून देवाचेरूच पातयेवन तिणें आपल्या जिविताची पावलां फुडें मारलीं. तर आमी ओळखून घेवया की बोरवासो आमकां फटयना. तो लुटी सायबिणीची देख घेवन आनी तिका आमच्या सांगाता दवरून आमी जण एकलो आमचो बोरवासो जागुया, तो गोठ करुया. तसोच बोरवासो सोडून वो बोरवासो नासलोल्या पोरी जी आपलें जिवीत जियेतात तांकां बोरवासो दितोली भाव भयणां जावया. हेंच करूंक आमकां बोरवाशान जियोंक आपयतल्या आनी आमचो बोरवासो तिरायतल्या आमच्या देवा लागीं खेरीत कृपा आनी बोल ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. ह्या मिसान त्या पूर्वेच्या दिसा आमी मागतां लिंताशा पेरेरा हाचे इंतेसांव पासत दिनवासनीच्या आनी तशेंच आमी बरे भलायकी पासत मागतां रोजिटा डायस हाचे खातीर. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या फिरगोजेन आमी ही परब आमच्या आस्कारणीची समोर उमतां. आशिर्वाद आमी आमच्या माय मारयेचो आमी घेतां आनी जो संदेश ती आमचे ताय वांटलेली होच संदेश आमच्या क्रिस्ती जिविताक जाता तितलो फायद्याचो जावंक आमी सगळीं वावुरतल्या. आमच्या ह्या आंबावलेच्या फिरगोजेच्या कुटुंबा पासत मागुया. ह्या फिरगोज कुटुंबा पासत मागुया, आमच्या समुदाया पासत मागुया आनी आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. ल्हान क्रिस्ती समुदाय जावं दरेक ह्या फिरगोजेंत वावुरतले संस्था सगळ्या संस्थेंक आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. भुरग्यांक, तरणाट्यांक, जाणट्यांक जीं परदेसांत आसात, ह्या फिरगोजेंतलीं हेरां देसांनी, हेरां गांवांनी काजार जाल्यांत वावरा खातीर रावतात, तांकां सगल्यांक आमच्या काळजा मनांत धरून त्या मागण्यांच्या वातावरणांत आमी भितर सरुया आनी आमी सगळीं देवाचेर फांतेलोलें जिवीत आमचें बांदून हाडुया. साबार फावटी आमी चुकतां. आमी चूक करतां कित्याक आमचो बोरवासो जायते फावटी आमच्या गुणांचेर, आमचे लागीं आसा ताचेर, आमचे लागीं आसा त्या संबंदाचेर आनी जायते फावटी इतलो आमचो बोरवासो वस्तूंचेर आसता की देवाक आमी विसरतां. असल्या आनी दुसऱ्या आमच्या पातकाच्या कारणां खातीर देवा लागीं बोगसणे सगोट आमी मागुया.
पेडलोली वात. इंग्लिशेंत अशी एक म्हणणी आसा, देर इज लायट एट द एंड ऑफ द टनल. बोबदाच्या शेवटाक उजवाड आसा. हाचो ओगळो उणो अर्थ म्हणल्यार कठीण परिस्थितींत लेगून बरेपणाक बरवंसो आसा. आनी बरवंसो म्हणल्यार चालत्या वस्तूंनी फुडाराक कितें तरी बरें येतलें वो मेळटलें म्हूण विस्वास धरून पावल मार. अशें जाल्यार बरवंसो उजवाड पसरायता आनी भिरांत पयसायता. ही पेटलोली वात हेंच म्हणायता. मोगाळा जेजू तुज्या आख्या जिवितांत समाजाच्या देगेक आसलोल्या मनशांक तूंच उजवाड जावन तरेकवार आवगडाया आनी आव्हानां वेळार बरवंसो दिवंक वावुरलोय. आयच्या काळार होच बरवंसो घेवन जिविताक फुडो करूंक आनी कठीण परिस्थितींत जीव सोडिना जावं तूं आमकां उलो मारताय. पूण जायते फावटी आवगडायो आमच्या जिवितांत आयल्यात तेन्ना काळजीदारपणी तांकां फुडो करूंक आनी काळोखा उपरांत उजवाड येतलो ह्या बरवंशांत जियेवंक आमी चुकल्या. आमचें जिवीत काळोखांतूच आमी सारलां आनी जिवीत सोडून दिवन बरवंसो नासलोली मनशां कशीं आमी जियेल्या. आमकां बोगोस.
प्रार्थुया. काकलूच सारा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या असोक्तायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सोडय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायीस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरुसाल्या खुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरीत जायात. तिचे दूख करतल्या सोमेस्तानो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगटात. बुजवण दितोली तिची ओड्डी शिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोल्लोल्या ओड्यांतले पियेवून खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घसघशीत व्हांवत्या व्हाळा पोरी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या ओड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटेन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय पोरी, हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुसाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळयून तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची हाडां तोंडां बरीं फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतर हें. आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गांवांत जातलो. तुम्ही वेल्या सोमेस मनशानो आनंद देवा ताळ्यो पेटा. सगळे एकदा म्हणूया. तुम्ही वेल्या सोमेस मनशानो आनंद देवा ताळ्यो पेटा. Pritumele somes munshano anundan devaktar peta tace navace muime kita gayo nagora tace muime chikiti kaitsoya devak saga kiti bichi tuchi kurtutma. Jabab Pritumi Benetan Tome Spurshano Anundan Tanja Sogli Prithvi Tuje Mukar Sashtagi Pota Tuka Gayana Kaita Tuja Mara Gita Gota Ye Atani Devachi Kaku Musha Mode Kodi Bismidam Katota Kurta Tosni Soba Pritumi Bele
Somos puxando anondando Gloriaci danni केली सुखी पाठाने दोय उतरू सुख्या पावलाने ती पोलचोट पावली या पासोता चिरूचा स्वामचो संतोष आपले पोदे सदा सदा करांस गोचोलो आमचो जो बाप प्रीतो गेल्या आमेन आनंदान पेटा बागेंत पावलून रोमकानाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, बरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोबत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो निमलोलो वेळ पावतच कोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत पण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यार खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच अदिकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यात म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी अदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यात देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा सवें आमी खुशाल आसां. देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले.
Survis por तुमचे सोवे आसूं जो mormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान गालिलियाच्या काना गावात एक लग्न आसले आणि जेजूची आवय थंय आसली त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणे आसले सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें तांचे लागीं सोरो ना जेजून तिका म्हणलें अस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना ताचे आवयन चाकराक म्हणलें तो सांगी तितलें तुमी करात थंय देवाची शुद्धी करपाची रिती पोरमणे फातराची 6 तोणां आसलीं दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले जेजून तांकां म्हणलें दोणां उदकान बुरात आनी ताणें ती ओतोसूर भरली ताणें तांकां म्हणलें तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्यांक व्हरून दियात ताणें तशेंच केलें कारब्याऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाखून पळयलें तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो पूण उदक काडलोलें तें चाकूर मात जाणो आसलें देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच होलकोतो वांट्टात पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास दवरलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पोरवासो आमकां फटयना असल्या भावार्थान लूड सायबीण माय जियेली आमकां जियोव ती शिकयता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आयज संतोष भरीत आमच्या गांवच्या आमच्या आस्कारणीच्या फेस्ताक परबेक आमी परबेच्या मिसांत वांटो घेता आनी आयच्या दिसा सायबीण माय देवाच्या उतराचेर आदारून आयच्या सेवा धर्माचेर आदारून आनीक आयच्या देवाच्या उतराचेर जे देव आमचे लागीं उलोवंक सोदता तातूंतल्यान सायबीण माय आमकां एक संदेश दिता हो नियाळ करूंक हांव एका मनशाचें उदाहरण घेतां आमच्या देशांत जरी तर खंयच्याय पावंड्यार जावं व्हड व्हड कोचेरींनी जावं गव्हर्मेंट पोंचले जागे जावं बरे एक्टर्स जावं बरे खेलगडी जातले जाल्यार जायते पावटी ल्हान असोक आसलोल्यांक कोण पडना आनीक चान्सूय पडना आनी जरी तर बायल मनीस चेडू मनीस आसत जाल्यार अदिकूच एक तरेचें भायर रावप जाता नॉर्थ इस्टाचें जाल्लें जाल्यार अदिकूच भायर रावप जाता आनी क्रिस्तांव जाल्ल्यार अदिकूच भायर रावप जाता आनी हें आमच्या देशांत जायना म्हणून आमच्यान म्हणूंक जायना कित्याक आमी ही अंतर पळयतात आनी ज्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यात की एका मनशाची हांव खबर सांगतां
एका बायलेची एका तरणाट्या चेडवाची हांव खबर सांगता जे बॉक्सिंग रिंगांत भितर सरलें. कोण नांव जाणा? फामाद बॉक्सर. काजार जालें, भुरगीं जालीं, बॉक्सिंग सोडूंक ना. ताका सगळ्यांनी जे ताचे बरोबर भोंवती आसलीं ताका पयस करूंक, ताचो कॅरियर नाठाक करूंक जायतीं वावुरलीं. पूण ही बायल हार ताणें मानूंक ना. कोण तें सांगशी? हां? मॅरी कॉम. मॅरी कॉम. आनी तिणें आपल्या जिवितांत निराशीपण केन्नाच भोगूंक ना. निराशीपण भोगूंक ताका सगळीं कारणां आसलीं. जायते फावटी भुरग्यां लागीं विचारलें जाल्यार ती निराशी. हें कितें जायना? निराशीपण. तरणाट्यांच्या जिवितांत पळयल्यार थंय निराशीपण. एक ल्हानशी वस्त जाता आनी सगळें निराशीपण. कोणें एक उतर म्हणलें तो मनीस तुजो कितलोय बरो इश्ट जावं पयस दवरतात. निराशीपण. पूण मॅरी कॉम असल्यो जायत्यो निराशीपणाची कारणां तिका आसलीं. पूण एक पासून कारण घेवन आपलें जिवीत तें फाटीं दवरिना. देवाचेर पातयता, देवान दिल्ल्या गुणाचेर पातयता आनी फुडें वेता. असलें इन्स्पिरेशनल जिवीत आमकां ह्या बायलेंतल्यान, एका अस्तरेंतल्यान आमकां मेळटा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कोणाचेर आमी पातयेचें? कोणाचेर आमी विस्वास दवरचो? आयज देवाचें उतर आनी आयज सायबीण माय आपल्या जिवितांतल्यान आमकां जायतें कितें दिता. मोगाचे भाव भयणीनो, नियाळ करुया. आयच्या वाचपांनी आमी भितर सरुया. पयल्या वाचपांत आमकां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा आनी इसायास प्रवाद्याच्या ह्या 60 जावन जे आवेसवर आमकां मेळटात ते आमकां एक निर्वाशी जालेल्या पोरजेक देव कसो पावता. त्रासांनी कोश्टांनी सांपडलेल्या पोरजेक जेन्ना सगळेंच निराशीपण तांच्या जिवितांत भितर सरलेलें तेन्ना हे निर्वाशी लोकांक देव कसो पावता. आयज ही खात्री देव इसायास प्रवाद्यांतल्यान आपल्या पोरचेक पाठयता. आनी हें देवाचें उतर आयकून इसायास प्रवाद्याच्या ह्या निर्वाशी आसलेल्या लोकां मदें परत एकदां एक नेट भितर सोदता आनी आपलें जिवीत देवाच्या हुकुमा प्रमाणें, ताच्या येवजणे प्रमाणें आनी देवान दिलेल्या बोरवाश्याचेर पातयेवन जिवंक ही पोरसां फुडें सोदता. आपल्या जिवितांत निराशी जाताच, पूण ह्या निराशीपणांतल्यान रडोंक पावनात. गुणगुणटात खरें, पूण देव जेन्ना तांकां बऱ्या मार्गार पावयता तेन्ना तीं पावलां मारून देव जी देणी ह्या मनशांक दिता, ते आपल्या पोरजेक दिता, ती घेवंक तयार जाता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू रोमकारांक आनी आयच्या पयल्या बडींत आमकां मेळटा बोरवांसो आमकां फटयना. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देव आमच्यांत वावर करता. गॉड वर्क्स इन अस. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी गायड जालेले आसता, त्रासांत कोश्टांनी पडलेलीं आसता, तेन्ना देव आमकां उंच उबारता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना लुड्स गांवांत सायबीण माय बेर्नदेताक दिश्टी पडटा तेन्ना एक खोल थंय इन द डेजर्ट प्लेस, थंय कांयच ना. खोडपी जमीन ती खोंड म्हणटा आनी थंय एक झर, उदकाची झर उदेवशी करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हो संदेश आमकां सगळ्यांक घोडे आमची जिवितां घोडे जायते तरेनी घायाळ जालेल्या, वी आर वुंडेड. आमकां घोडे जायते तरेचे त्रास कोश्ट आमी सोंसूंक पडटात.
पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या त्रासां कोश्टांनी जेन्ना जिवितांत आमचे निराशीपण येवपाचे सगळीं कारणां आसात, तेन्ना आमी देवाक पळयोवचें हें आमकां सायबीण माय आयज शिकयता. पूण आमची चूक खंय जाता? आमची मनशांची चूक जाता जेन्ना एक मनीस आपणाचेरूच पातयता. आपणाच्या कुटुंबाचेर पातयता. पातयनाका अशें म्हणिना हांव. पूण खंयच्याच मनशाचेर आनी गुणाचेर पातयनाका, देवाहून व्हड तो गूण करिनाका. तुज्या जिवितांत आसा बोड, रोगत शिजता, पूण हातूंतल्यान देवाक उणो करिनाका. आयज हो संदेश सायबीण माय आमकां जण एकल्याक दिता की आमच्या त्रासां कोश्टांतल्यान जेन्ना देवाक आमी पळयता, कित्याक तिच्याच जिवितांतल्यान तिचें जेन्ना जिविताची स्वप्नां तें बांदून हाडटालें तेन्ना तिचें सोपन देवाचें सोपन वेगळें जाता. पूण सायबीण माय सगळें स्विकारता आनी फुडें आपल्या जिविताचें सोपन देवाचें सोपन करूंक पावता. आनी देव तिका निराशी करिना. मोगाच्या भाव भयणीनो, निराशीपण घोडे जायते फावटी आवय बापायक आपल्या भुरग्यांतल्यान निराशीपण येता. घोडे जायत्या भुरग्यांक आपल्या आवय बापाय कडल्यान निराशीपण भोगूंक मेळटा. घोडे एका घोवाक आपल्या बायलेंतल्यान निराशीपण भितर सरता. अशें जावंक फावना, पूण भितर सरता. वसोक्त आमी मुन्स आमी. पूण आमच्यान कोणाच्यानूच म्हणूंक जावचें ना की देवांतल्यान म्हाका निराशीपण फावो जालें. देवाचेर हांवें विस्वास केलो आनी हांव त्रासांत पडलों. कोणाच्यानूच म्हणूंक जावचें ना, कित्याक हो आमचो अणभवूच न्हय. कित्याक देवाचेर पातयलोलो मनीस सदांच देवाची देणी घेवन चलता. हें आमकां सायबीण माय, हें आमकां जायते भाग्यवंत हें आमकां शिकयतात. घोडे तांच्या काळार त्या संवसारांत घोडे तांकां मान मेळूंक ना. पूण सुर्गीच्या राज्यांत आनी आयज पासून आमी ह्या भाग्यवंतांक मान दिता. आनी तिसऱ्या वाचपांत मोगाच्या भाव भयणीनो, जे आमच्या कानार सादलां जोआवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची पयली मिलाग्र. जेन्ना लॉज त्या कुटुंबाक भोगची आसा, जेन्ना उणेपण तांच्या त्या काजारी जिवितांत त्या सुवाड्यांत आसता, तेन्ना पयली विनंती करपी जेजूक मिलाग्र कर म्हूण तिची आवय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जितले फावटी उणेपणां बदललीं आसतलीं, तेन्ना आमी आमची सायबीण माय, आमची सोर्गीची आवय आमचे पासत विनंती करता. आनी हो आमचो भावार्थ जितलो आमी अखंड करता, तितलीच देवाची देणी घेवंक आमी पावतले. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो हो सेवा धर्म आमकां आमचे कुटुंब असक्त करिना. म्हणजे कुटुंबाचेर विस्वास दवरचो न्हय काय? ना, दवरात. पूण आमचो विस्वास आमच्या कुटुंबाक लागून देवाचेर उणो जावंक जायना. आनी ह्या खातीर प्रितीच्यानो, आयज एक जिविताची चाल आमी घेवया. जी चाल सायबीण मायन लुड्स गांवांत आख्ख्या संवसाराक दिली. ह्या देखणेंतल्यान, ह्या विजबींतल्यान, ह्या दर्शनांतल्यान सायबीण मायन आख्ख्या संवसाराक म्हणजे आमकां सगल्यांक एक संदेश दिला. आनी तो म्हणल्यार 3 वस्तू. पयली वस्त मागणें. दर एका क्रिस्ती जिवितांत आसूंक जाय मागणें. त्या म्हूण आनी क्रिस्ती जिवीत ना. आमचें क्रिस्ती जिवीत आमच्या नेसणाचेर ना. वेता थंय आमी कुरीस काडटा ताचेर ना. नाक्यांचेर रावन व्हडल्यान बोबाड मारून मागणें करपाचेर ताचेर ना. पूण आमचें जिवीत आसा मागण्याच्या जिवितांत. आनी ह्या खातीर दर एका फुडाऱ्याक हांव उलो मारतां. जायतीं जाणां हांगा आमचे भाव भयणां आसात.
फुडारी तुम्ही तुमच्या घोराब्यांत तेरसाच्या मागण्यांचो मर्डर करी नाकात तुमच्या घोराब्यांत. तेरसाच्या मागण्याचे वातावरणाक जिवेशी मारी नाकात घोराब्यांत. कित्याक आमच्या पुर्वजांनी ह्या मागण्यांतल्यान सगळीं झुजां तांणी ताणलीं. पूण आयज आवय बापूय आपल्या हातांत दिलेल्या फुडारीपणांतल्यान जबाबदारेंतल्यान तेरसाचे मागणे नाच करतात घोराब्यांत. आनी एका भुरग्याक जोरी तर आवय बापाय कडल्यान हें मागणें मेळोना जाल्यार फुडले पिळगेक आनी हें मागणें मेळचें ना. कितली उमेदीन आमी मागणे हे आमच्या तेरसाचे मागणे आमच्या घोराब्यांत करता. कितले तरेन आमी वी मेक excuses not to have the rosary in our homes. It will cost us one day. आनी त्या दिसा कोणूच आदाराक पावचो ना. आमच्या भुरग्यांक जोरी तर आमच्या कुटुंबा वरवीं एक घोव आपल्या बायलेक देवा सुरशी दवरिना. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक देवा सुरशी पावयना जाल्यार कोणा सुरशी आमी पावतले काय? आयजाचेर आमचो भर घालुया. मागण्यांत सायबीण मांय सांगला ते भाशेन तेरसाच्या मागण्यांत आमी विस्वाशी जावया. दुसरी वस्त नोसोरणी. जेजूच्या प्रवचनान सदांच ही एक वस्त भायर सरताली ती म्हणल्यार मन बदलात. घोडे आमच्या मनांत जायते वांकडे आसा. बदलात. रावो नाकात. जानेवारी 1 रावो नाकात. आतां बदलात. दर एक मिसाचे भेटेन बदलात. दर एका आमी भेट्टां बदलात. जिवीत बदलात. कित्याक हो जावन आसा उलो सायबीण मांयचो पोरचेक. जेन्ना ती पळयता की म्हजी भुरगीं जिविताच्या नवसरणेंत नात. नवसरणी जावंक जाय a way of life. आमच्या जिविताची वाट जावंक जाय एक नवसरलेलें जिवीत. आनी ह्या खातीर एक झूज मांडात पातकाचेर. झूज मांडात फटिंगपणाचेर. दुसऱ्यांचें नांव उबोवंक दिसता झूज मांडात. कोबार केलात. आनी नवें जिवीत जियेत. आनी तिसरी वस्त जी सायबीण मांय लुड्स गांवांत मागता ती म्हणल्यार खालतीकाय. ह्युमिलिटी. ज्या खालतीकायेंतल्यान ताणें आपल्या पुताक संवसाराक दिलो तीच खालतीकाय आयज तिच्या पुताच्या दर एका फाटलावदारांत ती ओतरेकता. सो लेट अस गिव आवर ह्युमिलिटी इन फ्रंट ऑफ मदर मेरी. कित्याक ती जियेली आनी आमकांय आयज जियोंक ती शिकयता. तर ह्यो 3 वस्तू आमी आमच्या काळजांत दवरुया. मागणे, नवसरणी आनी ल्हानविकाय. आयज हो फोडो आमच्या जिवितांतल्यान येवंक आमी देवा कडल्यान आमी कृपा मागुया. आनी सायबीण मांय जी सगळ्या वेळार आमकां पळयता, आमचेर आशिर्वाद घालता आनी ह्या गांवांत तुमकां आसा पाद्विगार फादर कालीस. तेच भाशेन आदार दितलो फादर डॉन बॉस्कोचो यादीक हांगा आसा. ह्या गांवचो पूत आसा. आमी सगळीं तुमचे पासत मागता. ही गोंवडी ही सोबा जावं दी जिवाड सोबा. आनी ह्याच जिवाडायेन जिवंक देवूच आमकां जावन आसा रस्तो. ताचे भायर आमकां कोणूच ना. होच विस्वास आनी होच बोरमासो आमचो सगळ्यांचो जावचो म्हूण आमी देवा कडल्यान आयज ह्या मिसांत कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया.
आमच्या भावार्थाची स्वता सगळी बाराबोर आमी उच्चारून समोरुंबून आमी म्हणुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गांनी प्रितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन होच आमचो भावार्थ जियोंक आमकां देवाच्या आदाराची सगळ्या वेळार आमी ताका उलो मारची गरज तुरे वेळार आमची प्रार्थना देवा मुखार दवरुया आनी ताचेर पातयेवन आमची काळजां आमची मनां उक्तीं करुया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया तांच्या हातांत घातलोली जबाबदारी तरेकवार अवघड्या मदें फुडें व्हरतना आपले शिकवणेन आनी देखीन ते उत्तम बरवशाचे दिवे आपले पोरचेक जावन पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी कृपा तांकां मागुया संवसारांतल्या सगळ्या देशांच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया सोबार देशांमध्ये कोण कोणाचेर पातयना देखून एकामेकाचेर विस्वास आनी बरवसो उणो जायत वचत थंय झुजाचे विकाळे वारे मारता ते आमकां खबर आसा सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन शांती समाधानाची वाट सोदून काडून आनी अशे उदरगतीच्या मार्गान सगळ्यांनी पावलां मारून देवाचो आदार आनी काळजा मनाचो उजवाड सगळ्यांक मागुया नवेनाचो फोड जिवितान दिश्टी पडूंक मागुया गेल्ले 9 दीस जायते जाणांनी दिसपट्टी येवन नवेनांत वांटो घेतला आनी सोबार परिस्थितीत आसलोल्या मनशां विशीं आमी नियाळ केला तर जें कितें आमी नियाळ्ळां आनी जे निचेव आमी घेतल्यात ते वेव्हारांत घालून आमचो समुदाय आनी आमची फिरगोस ओदीक जिवाळ आनी हुस्क्यान भरलोली जावन बापाची कृपा सगळ्यांक मागुया परवशांच्यो बऱ्यो आनी नीज कुणां जावंक मागुया आमी जोण एकल्यान फकत उतरांची न्हय पूण आमच्या कोन्यांनी सोमेस्तांक आनी एकेरीत भाशेन तरेकवार आडकुळीक आनी प्रश्नांक सांपडलोल्या बरवशांच्यो नीज आनी बऱ्यो कुणां जावन बरवशान आपली पावलां मारून उत्तेजन दितोली जावन देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया सर्वेस्परा
ह्या वेळार आमी तुजी पोरसां आमच्या काळजांत असलेली मागणी तुजे मुखार दवरता. आमच्या खासगी जिवितांत कितें तुका जाय तें माग. तुज्या कुटुंबा पासत माग. पिडेक सांपडलेल्या पासत माग. तरणाट्यांक बरी नोकरी माग. भुरग्यांक शिकूंक मोन माग. भुरग्यांक तरणाट्यांक साबार जाणांक जायते तरेच्यो पिडा आसात तांचे पासत मागात. तुमच्या फिरगोजेक लागू जातल्या सगळ्या गरजांचेर सायबीण मांयचो सांगात मागात. जाय तो वावर चलता सायबीण मांयन राखूंक सांबाळूंक उदारपणाक आमची काळजां उक्ती ती करूंक आमच्या गोंड्याचेर आशिर्वाद दुन्या देवा तूं घाल. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या आनी साबार हांगा हाजीर आसलेली जावं सिस्टरी पाद्री फुडारी सगळ्यांक तुज्या मोगान सांबाळ. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. रोंपी एक झाड किल्लोन ताची रोपी जाता आनी ही रोपी एक दीस फुलां फळां दितोले म्हूण बोरवोशान आमी रावता. आनी बरी फुलां फळां मेळटोच आमी सोंतोसता आनी बोरवोशान आमकां फटोवंक ना अशें उबगारता. हे रोपे भाशेन आमचे क्रिस्ती जिवीत. आमी आमचे जिवीत देवाचे कृपेन जियोवन क्रिस्ती जिविताची तोरेकवार बरी फळां पवित्र सोबेक आनी समाजाक उत्पन्न करूंक आमचो आवडो. तर ओकोण बोरवोशान भरून आनी देवाच्या आदाराचेर पातयेवन आमचे फुडले जिवीत बापाक उबारुया. हुंडो आनी सोरो हो हुंडो आनी सोरो आपल्याकूच मोडून दिवपाची खुणा. जायते गोंव दळून आनी दाखो पिडून ही दानां तयार जाल्यात. तर ह्या खुणा वरवीं आमचे जिवीत बापाक उबारतना आमी सेवेचे आनी पोरचे खातीर आमकांच मोडून दिवपी पोरजां जावं आनी तोरेकवार परिस्थितींक लागून निराशीरपणाक आनी उटसुण्याक सांपडलेल्यांक बोरवोशाचें किर्ण उत्पन्न करतेलीं नीज आनी कोरी हात्यारां जावं ह्या दानां बरोबर आमचे आवडे आनी बरे ओत्रेक आमी बापाक उबारुया.
उबी रावया. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोतबेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देव आमच्या मोगाड बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आनी सासणाचे देवा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडबोडणार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्यानी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut purgotuia. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवो आमच्या मागून बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमा आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपल्या मोगान वाडय. पुनर्जिवटपणाचो परवाचो दूर मेल्ल्या त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचे वेळा दोया करून आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पुतीक बाग्योन जुसेक, बाग्योन दोमदुथाक, बाग्योन दुजेबासाक, बाग्योन फ्रांसीस शावेराक, बाग्योन पुसाक, आनी सर्ग आनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याही सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dia Gesù vorbi, dia Gesù sangata, dia Gesù tai. Povitratmiacia ek pora, sorpot vedar bapa, sorbondonani voi povtuka, sasna cha sasna. आमच्या मागण्यांक आमी सदांच विस्वाशी जावन त्याच मागण्या वरवीं आमकां आदार मागुया आनी हेच मागणें आमकां वाट दाखयतले मागणें जातलें जेन्ना ह्या मागण्यांक आमी भावार्थान देवाक उलो मारता. सगळीं बरोबर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या पवित्र जेवणान ताणें आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावोदा पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सर्वेस्पराक दिनवासतात तो कितलो बरो ताचो माईमोग मितमीर नासलोलो मोगलो जेजू आमच्या किरकोळ काळजांनी तूं ह्या वेळार आयलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता आयज आमची आसकारणेची लूट सायबिणीची दोबाची परब व्हडा दोबाच्यान समोरून संदी दिल्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी वाखाणटा तूं आनी तुजी आवय कितली बरी
आनी तुजो माय मोग शिमेर नासलोलो. जेजू तुज्या आसण्या आमकां बरवशान व्हरता. तुजे काळीज सगल्यांक बरवसो दितोलें काळीज पूण हो बरवसो सगळीं चाखूंक पावनात. आयज आमच्या समाजांत जायतो लोक वेगवेगळ्या कारणांक लागून जिवितांत बरवसो नासलोल्या पोरीं जियेतात. ह्या असल्या मनशां मदें बरवशांची किरणां पाखूंक तूं आमकां आपयताय आनी हे व्हड मिसांव दिवन पाठयता. हे मिसांव आयच्या समाजांत सोंपें न्हय पूण तरूय आसतना तूंच आमच्या सांगाताक रावून वावुरतलोय म्हूण आमी जाणाव. तर सगळ्या तुज्या देण्या आनी आदार सहकारा खातीर तुका आमची आर्गां दिनवास वाखाणी आनी भोयमाग. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुजे पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. अशें बसूया. मोगाच्या बाबून प्रेत भाशेन पयले सुवातेर हांव म्हज्या नांवान आयज मिसाची भेट भेटयल्या आमच्या याज्ञीक भावाच्या नांवान तशेंच प्रवचन केल्ल्या फादर रामिरो लुईस तशेंच आमच्याच मोगाच्या नापुरबायचे पाद्री फादर क्लिफर्ड आमचो गांवचो पूत फादर क्रिस्टबन आमचो डॉन बॉस्कोचो फादर तो तांच्या सगळ्यांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक खुशाल बरीत परब हांव दिता आनी मागता दीस साहेबीचे विनोनी देवाचो सुबाम आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या गोराब्याचेर आमच्या आख्या गांवचेर पडूं देखून आनीक फावटी तुमकां ही खुशाल बरीत परब हांव देतना तुमकां सगळ्यांक हॅपी फीस्ट म्हणटा हांव आनी सायबांची विनोनी सदांच देवाचो आशिर्वाद तुमच्या सगळ्यांचेर पडूंक मागता हांव. म्हज्या बाबडू खऱ्यांनीच हांव देवाक आर्गां ते वाचता कित्याक पयले सुवातेर ही परब समोर केदें व्हडलें देण्यान बाग आमकां पयली नोवेना 9 दिसांची यात्रा आमी केली
आनी आयज ही परब आमी व्हडा गणगणान समोरूंक की तर आमचो दोनूय देव सदांच आमच्या सांगाताक आसा ताचो आशिर्वाद आमचेर आसा आनी तो आपणाची कृपा बळ आनी शक्ती दिता सगलो आमचो वावर करपाक तशेंच आमी विसरूंक जायना आमचे स्वर्गीची आवय सदांच आमकां ते आपलो सांगा दिता आनी म्हाका दिसता तिच्या आदारानूच ही सगळीं नव्याना आनी परब बरे भाशेन जाली देखून हांव दुनिया देवाक आनी आमच्या लुर्दी सायबिणीक दिनवासना आर्गां दिता म्हणजे म्हणून नोयना बरी जाली परबूय बरी जाली आनी खुशाल जालो सगळेंच मना प्रमाणे जालें मांडावळ्यो सगल्यो बरी जाल्यो पूण हें सगळें जालें कित्याक तुमकां सगल्यांक लागून देखून मोचे बाबून पयले सुवातेर हांव तुमकां सगल्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक जायतीं आमची फिरगोजकारां न्हू ती जायतो बरो वावर करता पोट तिडकेन ती वावर करतात त्यो सगळीं सांगातान वावर करता तेन्ना हे भाशेन आमची नव्याना आमची परब बरे भाशेन जावंक जाता न्हूय फकत भायलो गणगण पूण ओत्मीक भावार्थाची देखून हे वर्साक म्हाका अनुभव मेवले देखून हांव म्हज्या काळजाच्या कोलांत सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणून सोदता पयले सुवातेर म्हजे दिनवास आमचे खोयरा तर सदांच ती आपल्या मधुर ताळ्यांनी गायतात उदीक करून नोयनांनी आनी ह्या परबेक तिनूय मिसान ताणें गायन करून आमकां भक्तीपणेन ताणें वांटो घेवंक आदार दिलो आमचे वाजोवपी आमची गायन करपी देखून हांव तांकां सगल्यांक शाबाश दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हजे दिनवास आमच्या सिस्टरींक सदांच तांचो आदार सहकार म्हाका मेळटा म्हजो गवंडीक वावर फुडें व्हरपाक तांचें सदांच एक बरें उतर म्हाका मेळटा आनी तांचो पाठिंबो देखून हांव सगळ्या आमच्या सिस्टरींक चारूय सिस्टरींक काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हजे दिनवास आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स जाका कितें जबाबदारी दिल्ली आसा सगळो सेवादोर पळोवपाक आनी जायतो म्हजो बार गुनो जाता कित्याक ती पळयता सगळो सेवादोर प्रॅक्टीस घेवप सगळी मांडावळ पळोवपाक देखून सगळे आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टरांकूय हांव काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा शाबाश दिता म्हजे दिनवास आमच्या सांतानाक जाणटो जावनूय धांवता बाबडो हे वाटेन ते वाटेन देखून हांव ताका आतां म्हणटा धांवनाका सुसागाद कोर हांवूय आसा देखून हांव ताका काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या ताच्या वावरा खातीर तशेंच म्हजे दिनवास आमच्या ऑल्टस सबस पळयता तुमी काय बरे भाशेन ती ऑल्टस सबस करतात आनी मांडावळ ती बरी भाशेन सांबाळटात वेदीची सेवा करतात आनी तांकां ट्रेन करतात आमचे तरणाटे जोवन सॅनिटो तो तांकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा सगळीं मांडावळ बरी भाशेन ती सांबाळटात देखून म्हजे दिनवास आमच्या टीव्ही दाखयतात तर हे सगळें दाखोवपाक जावं ते ग्राफिक्स तयार करपाक जायतीं वावुरतात आमची तरणाटीं तर हांव तांकांय सगल्यांक जी वावुरतात टीव्ही दाखोवपाक तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या तरणाट्यांक म्हजे दिनवास आमचे कॉन्फरांत भावांक आयज बरें दिसलें म्हाका दिसता कॉन्फरांत भाव येवनूच आमची फिरगोज भोंवली देखून तुमकां शाबासकी आनी न्हय फकत आयज पूण नोयनाच्या दिसांनी पर्यंत जायते जाण तुमी येताले आनी एक भाशेन तुमचे आसने तुमी दाखयताले देखून सगळे आमचे कॉन्फरांत भावांक हांव काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा शाबासकी दिता सदांच हेच भाशेन येवचें तशेंच म्हजे दिनवास आमची भुरगीं कुमिनाची भुरगीं जी आज जालीं आज पळय आमची थोडीं भुरगीं आसा हांगासर तर सदांच नोयना दिसांनी आज न्हेसून ती गायन करतालीं पुरसांवांत वांटो घेतालीं तर सगळे आमच्या भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटना तांकां ट्रेन करतालीं आमची देव संदेशकारां पियोना वेलसिमा आल्जिरा जोवन तो तांकांय बरे भाशेन ट्रेन करपाक आनी गायन गावपाकूय ट्रेन करतालीं क्वायर देखून हांव तांकां सगल्यांक भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या दिनवास कितें भाशेन आमच्या फाब्रिकाक तो आमचे सगळीं वांगडी उर्बेन भरलेलीं वांगडी उमेदीन वावर करतात आनी कितें सांगल्यार बरी फादर सदांच तांचें एक बरें उतर म्हाका मेळटा आनी तांचो सांगात आनी म्हणटा म्हळ्यार सगळी जबाबदारी ती पळयतात आतां सगळें तांच्या हातांत सोडिल्लें आसा देखून ती करतात बरे भाशेन जबाबदारीन आपलो वावर करता देखून हांव तांकां सगल्यांक आमच्या फाब्रिकाच्या मेंबराक काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटना आमच्या पीपीसी फिरगोज गवंडीक शुभेच्छा वांगड्याक आमच्या मॉडरेटर मॅजेसी आसा आमची एक्सको आसा आनी सगळीं वांगडी उर्बेन वावर करतात देखून ती उर्बेन वावर करता देखून म्हाकाय उदीक कुर्बा येता देखून आमच्या सगळ्या फिरगोज गवंडीक शुभेच्छा वांगड्यांक तशेंच आमच्या समुदाय चलयतले भाव भयणांक कॅट मेंबरांक आनी समुदायाच्या भाव भयणांक देखून आख्खी नोयना बरे भाशेन जालें कित्याक सगळीं येतालीं सफाई करपाक कितलो लोक येतालो सफाई करपाक आनी सगळीं मांडावळ करपाक आनी सगळें बरे भाशेन ऑर्डरीन दवरपाक न्हू मांडावळीन दवरपाक देखून सगल्या तुमकां समुदायाच्या भाव भयणांकूय आनी मिसाचे मांडावळ देखून तुमी बरे भाशेन करतालीं तेसाचे मागणें देखून हे सगळें तुमी बरे भाशेन केलें देखून तुमकां सगल्यांक म्हजे उपकार म्हजे आभार आनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हजे दिनवास आमच्या पुलिसांक तर आयज पुलीस आख्खो दीस आसले हांगासर तो सदांच येता बाबडे कितें आसलें फंक्शन आसलें येतात ते आमकां आदार सहकार दिता तशें आमचे वॉलंटियर्स आसले पळोवपाक गाडयो पळोवपाक तांकां गायड करपाक न्हू तांकां दिनवास हांव कितें भाशेन तशेंच
कडे जायतीं आमची भाव भयणां वावुरल्यात. सगळ्यांची नांवां घेवंक जायना पूण हांव आनीक फावटी सगळीं आमची फिरगोसकारां जीं वावुरल्यात न्हू आयची परब आनी अदी करून नोवेनाच्या संदेनी परब बरे भशेन जावपाक आनीक फावटी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटना आनी भाव भयणांक हांव कितेंच भशेन दिनवासूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमकां सॅम सॅम जुआन कार्दोजो गोडगाल ताणें आमकां फाब्रिकाक 1,000 दिल्लो आसा. सो हे सगळीं डोनेशन्स आमकां फेस्ताच्या निमतान मेवलेलीं आसात. एका बऱ्या देखणारान बिट्या बाट 3,000 आमकां भेटयल्यात आमच्या फाब्रिकाक. कपेला बाट एका बऱ्या देखणारान आमच्या फाब्रिकाक 10,000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणारान नोवाडो आमच्या फाब्रिकाक 3,000 दिल्यात. एका नव्या एका बऱ्या देखणारान नोवाडो आमच्या फाब्रिकाक 5,000 दिल्यात. ऑस्कर फेर्नांडीस ब्रिंडीमॉल ताणें आमच्या फाब्रिकाक 1,00,000 दिला. सचिन नायक गुडुमॉल हाणें आमच्या फाब्रिकाक 5,000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणारान बिंडीमॉल आमच्या फाब्रिकाक 11,000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणारान कुसावाडो आमच्या फाब्रिकाक 10,000 दिल्यात. कपेला बाट एका बऱ्या देखणारान 2,000 दिल्यात. तशेंच तुमी आयज पळयता आमी ही नवे आंगोस्त्रांगांतल्यान वेस्टमन्स 5 आमकां ती शिंवोन दिलेलीं आसात. तशेंच हे लायव्ह स्ट्रिमींग जें तुमी पळयतात आयज TFRCC टीव्ही आमचो भाव आसा मेल्कम म्हजो इश्ट तर हे लायव्ह स्ट्रिमींग स्पॉन्सर केलेलें आसा आमकां देखून हे स्पॉन्सर केल्या एका बऱ्या देखणारान सातना मोठ इन्वेस्टमेंट्स आनी लायव्ह स्ट्रिमींग. तशेंच जेसी कारवालो आमच्या भयणीन आमकां पिट्या बाट तिणें 10,000 दिले आसात आमच्या फाब्रिकाक. तशेंच सेंट विन्संट द पॉल सोस्तेक एका बऱ्या देखणारान नोवाडो 2,000 दिल्यात सेंट विन्संट द पॉल सोस्तेक आनी जोके ओलिवेरा गोडकाल हाणें आमच्या फाब्रिकाक 5,000 आमच्या सेंट विन्संट द पॉल सोस्तेक 5,000 दिल्यात. तशेंच तुमी पळयतात आयज कांय बरीं फुलां घातल्यात आल्ताराक. तर हे फुलांचो सगळो देसपेस 20,000 जाल्लो आसा आनी तो एका बऱ्या देखणारान आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा. तो सगळीं तर मोगशेबा म्हणून ही आमची भाव भयणांनी सगळ्यांनी आमकां आदार सहकार दिला तशें तुमी जायतीं जाण दितात उदार मानान अदी करून आमी पट्टी काडटा सगळी पट्टी फारीक करतात. तशेंच घोडेचे घोडे कितें गरज आसा तेन्ना तुमी दितात पयशे आनी वस्तूंचो आदार दितात. तशेंच वेळाचो आदार दितात वावराचो आदार दितात आनी मागण्याचो आदार देखून आनीक फावटी सगळीं आमच्या बऱ्या देखणारांक आमी काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच नोयनाच्या दिसांनी जे आमचे पाद्री हांगासर येताले आमकां प्रवचन करूंक आनी देवाच्या उतराची मोडणी करूंक सो तांकांय हांव तुमच्या नांवान आमच्या फिरगोसकाराच्या नांवान काळजांत तान देव बरें करूं म्हणून सोदतां. फादर जॉस्ली रोशिया, फादर जॉलिसन फेर्नांडीस, फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस, फादर डेझल फेर्नांडीस, फादर एडन फेर्नांडीस, तशेंच फादर एस्ली कार्नेरो आनी फादर मेल्कम कोलासू तर हांणी प्रवचन करून आमकां आदार दिलो नोयनाच्या दिसांनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक. आनी तशेंच आमच्या भावाक मेल्कमाक TRFCC टीव्ही तूं स्वता मातशें सारकें आहा मरे सर ही चॅनल तो चलयता तेगे ही इज द ओनर ऑफ द चॅनल. सो 2018 ताणें सुरू केल्लें आनी तेजें बँडूय आहा द बीग कंट्री बँड. तर तेणें आयज आख्खो दीस हांगासर सकाळीं रावन लायव्ह स्ट्रिमींग केलां ताकाय हांव काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे ब्रास बँड आसले तांकां विसरलो देव बरें करूं म्हणून. तर कालच्या दिसा आयच्या दिसा ते आयले वाजोवपाक आमच्या ब्रास बँडाक. सो आमचो माटो घातला आमचो भाव सांतानान ताकाय आमी काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे केटरिंगाक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं जीं वावुरल्यांत न्हू मागीर एक उगडास येता. तर आनीक फावटी सगळीं जीं वावुरल्यांत आयची परब बरे भशेन जावंक सगळ्यांनी आदार दिला. आनीक फावटी म्हज्या काळजाची कोलांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटना हांव कितेंच भाशेन आमच्या यादनिकांक घेवन वाचूंक सोदतां. तर आयज आमचे मदें आमचो यादनीक फादर रामेरो लुईस म्हापशा तांतो आयलो. म्हापशा सेंट झेवियर्स कॉलेजीन ती शिकयता. थंयसर प्रोफेसर तो सायकोलॉजी शिकयता भुरग्यांक आनी थंयसर न्हय फकत भुरग्यांक शिकयता पूण तांची आकारणी करता. जायती एक्टिविटीज तो घडोवन हाडटा थंयसर. तुमी युट्यूबाचेर तर पळयता आसतलीं सेंट झेवियर्स कॉलेज तांचे जायते प्रोग्राम जाता आनी ही इज द मास्टर मायंड. तर जायतो बरो वावर करता आनी इतलो पयस तान तो आयलो आमच्या मोगा खातीर. तिनूय मिसांनी ताणें देवाचें उतर फोरगोटलें आनी आयचे मीस ताणें भेटयलें देखून हांव सगळें आमच्या फिरगोसकारांच्या नांवान ताका काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे गांवचे पुताक फादर क्लिफर्ड सदांच आसा आमचे बरोबर सदांच धांवन येता उलो मारल्यार. तर हांव फादर क्लिफर्डाकूय काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटना फादर क्रिस्टवन आमचे डॉन बॉस्कोचे पाद्री ते म्हजे हात आनी पांय म्हळ्यार जाता कित्याक जेन्ना म्हाका ताची गरज पडटा हांव तांकां उलो मारता. आकांताच्या वेळार जेन्ना हांव तांकां उलो मारता ते सदांच पावता म्हाका. देखून हांव
सगळे आमचे डॉन बॉस्को पाद्री जे आसात न्हू थंयसर तांची कम्युनिटी हांव तांकां सगळ्यांक काळ जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा फादर क्रिस्टोफन. तर आनीक फावटी त्या मिसाचे भेटयेन ताणें वांटो घेवन आमचे तुमचे पासत मागलें करून तुमकां तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक फावटी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून म्हणटाना आमचें पुरसांव आसलेलें. आनी आयज सॉरी थोड्यो वस्तू आसात. एक दुसऱ्या मिसाक सांगूंक विसरलो. आयज आमचो तियात्र आसा आनी सगळ्यांनी टिकेटी काडल्या हांव जाणा. तर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आदी फुडेंच. पण कोणें काडूंक ना जाल्यार काडच्यो कित्याक 7:30 आमचो तियात्र सुरू जातलो आनी ताचो बरोवन डायरेक्टर प्रिन्स जॅकब, फातिमा सायबीण बोरमाश्याची माय तर हो तियात्र. तशेंच आयज नोवेनाची आयज कोरबेची मीस मांडावळ केली त्या वाड्यांक हांव केलीत भाशेन दिनवासून सोदतां. पयलें मीस केलें शेपें, गुडोमोल, कोवातीं, नववाडो, भेंडी मोळ. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ केली कपेलाबाद पयलें मोळ कुर्सावाडो आनी आतां ह्या मिसाची मांडावळ केली बिट्याबाड सातना मोळ. सो ताणें बरे भाशेन मांडावळ केली देखून तांकां शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ करून बिट्याबाड वयले वाटेन तशेंच दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करून देव संदेशकार फ्लावियन सॅनफर्ड हांचो ड्रामो. तेच भाशेन न्हू मोगोचे बाब म्हणून आमी आतां सिस्टम चेंज केलेलो आसा. देखून पयलीं एकूच वाडो करताले आनी मागीर सगळें तांचेरूच पडटालें. पूण आतां सगलो गांवचो लोक परब सोबोरबता आनी सगल्यो ज्यो आमची एक्टिविटीज आसात, ज्यो परबो आसात, ती सगळीं आतां सांगातान समोरबतिल्यो. पूण हो रावंड सोंपोवपाक न्हू हे आमचे जे रावंड आसलो ते सोंपोवपाक ह्या वाड्यांनी ह्या वर्सा केलेलीं आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां. शेपें, गुडोमोल, कोवातें, नववाडो, भेंडी मोळ, कपालाबाद पयलें मोळ, कुर्सावाडो, बिट्याबाड, सातना मोळ तर आनी आख्खें वरसभर कितें कितें कार्यावळी केल्यो देखून तांकां देव बरें करूं म्हणटाना. तशेंच फुडल्या वर्साकूय आमी सगळीं सांगातान आतां ही परब करतले हांव. हें मातशें मनान दवरया. रोटेशन आतां ना. तर सगळीं आतां आख्खो गांवच इनवॉल्व जातलो सगळे आमचे कार्यावळीक आनी परबो करपाक. सांकवाल वचपाचें रोमारी 22 तारखेर. तर नांवां दिवचीं बेगीनूच 17 तारीख निमाणो दीस आनी ₹200 टिकेट. तर 5 बासूं केलेलीं आसात ऑलरेडी आनीकूय करूं पडटलें नकळो. पूण सगळ्यांनी कोणाक जाता जाल्यार येवचें. ही एक बरी चलपाची यात्रा वॉकिंग पिलग्रिमेज आनी अदी करून तरणाट्यांक हांव उलो मारतां ताणें वांटो घेवंक. तशेंच युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली ताणें घडोवन हाडला लूट दीस फेस्टिवल ऑल गोवा फ्लडलायट व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आनी आयज ताचें फायनल जातलें. हांव दुसऱ्या दिसा सांगूंक विसरलो. तर 4:30 तांचें फायनल जातलें कपेलाबाद शालिवाटीन ग्रावंडार. तर सगळ्यांक तुमकां ताणें मायमोगाचो येवकार दिला आमंत्रण केल्लें आसा म्हूण सुत्राय दिवची. सिमनारीच्या आदाराक कुसाची वाट पुस्तकां काडलेलीं आसात. आमचो ब्रदर स्लिपन आसा. तर तांच्या सांगात्यांनी हें पुस्तक काडलां ₹100 ताचें मोल. तर आमच्या ऑफिसान आसतलें विक्रेक ते तुमी घेवचें म्हूण आमी मागतां. तर आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. उबी रावया निमाणो आशिर्वाद दिवं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे आतां आमी पुरसांव भायर सरुया. पयलीं भुरगीं, बायलो, दादले मागीर कॉन्फ्रात. फुडें वच. खुरीस फुडें वच. पयलें आमचो फरीस वयतलो मागीर बायलो, भुरगीं, बायलो, दादले मातशे भायर सरचे बेगीनूच.
Lourdici भाग्यवंतांक वार Marie आमचे पासोत विनोती कोर. Prartuia. Sorvespora o gonit kakuticia baba. आमचे सोक्तायेन तुझो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओत्रेकता. पातका कोता विळे गोरबी सांबाळलोले तुझ्या पुताचे मायेची विणवणी कोण वाडायेन मानून घे. आनी आमकां सोर पिडे शिळेंतली राखून कुडी ओतम्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या मायेचो आशीर्वाद आमी सगळीं घेवया.